नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भारत आनी ब्राझील देशामजगती दिल्लींतल्या हैदराबाद हाऊसान आयज प्रतिनिधी स्तरावेली बसका जाली. भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे फुडारपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केले, जाल्यार ब्राझीलच्या राष्ट्रपतींनी तांच्या प्रतिनिधी मंडळाचे फुडारपण केले. दोनूय देशामजगती द्विपक्षीय सहयोगाचेर आनी हेर म्हत्वाच्या मुद्द्याचेर भासाभास जाली. हाचे पयलीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रपती भवनांत ब्राझीलचे राष्ट्रपती लुईज इनासियो लुला दा सिल्वा हांकां येवकार दिलो. ह्या वेळार तांकां मानवंदना दिली. तांच्या वांगडा एक उंचेल्या पांवड्यावयलें प्रतिनिधी मंडळ भारत भेटेर आयला, जातूंत मंत्री आनी उद्योगपतींचो आस्पाव आसा. ब्राझीलच्या राष्ट्रपतींची लुईज इनासियो लुला दा सिल्वा हांची ही 6वी भारत भेट आसा. तांणी राजघाटाचेर वचून राष्ट्रपिता महात्मा गांधींक आर्गां ओंपली. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी लेगीत ब्राझीलच्या राष्ट्रपती लुईज इनासियो लुला दा सिल्वा हांची भेट घेवन तांचे कडेन उलोवप केलें. 2006 सावन भारत आनी ब्राझील रणनीतीक भागीदार आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सांजे 5 वरांचेर उत्तर प्रदेशांत सेमीकंडक्टर चीप प्लांटाचो बुन्यादी फातर बसयतले. बुन्यादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्यान ते आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान वांटेकार जातले. HCL आनी फॉस्कॉन हांच्या जोड भागीदारीन हो सेमीकंडक्टर चीप प्लांट उबो जाता. ह्या उद्योगान लागीं 3700 कोटी रुपयाची गुंतवणूक अपेक्षीत आसा. ह्या प्लांटाक लागून भारतांतल्या ऑटोमोबायल आनी मोबायल उद्देगांक बळगें मेळटलें. ह्या उद्देगाच्या माध्यमांतल्यान भारताचे विदेशांतल्यान वेवस्थेचेर आशिल्ले अवलंबित्व उणें जातलें आनी ह्या वाठारांतल्यान हजारांनी तरणाट्यांक प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध जातलो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सत्तरींतल्या दावे आनी सावड्डे गांवाक जोडपी 2 पदरी पुला खातीर बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार देविया राणे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. हो पूल बांदपा खातीर भौशीक बांदकाम खातें 29.93 कोटी रुपया खर्च करतले. पुलाच्या 2 वाटांनी फुटपाथ आनी चलत वयतल्यां खातीर सुविधा आसतली. हो पूल पुराय जातकच येरादारीची कोंडी सुट्टली. तेच प्रमाण फोंडें आनी दक्षिण गोंयांत वचपी प्रवासाचो वेळ लेगीत वाटावतलो, अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आता वचप कठीण जाल्लें, 2 गाडयो सुटान आशिल्ल्यो. लोकांक येवप वचप म्हणजे ॲम्ब्युलन्स आसत किंवा फायर ब्रिगेड आसत जाल्यार ती वचप कठीण आशिल्ली. पूण हांवें म्हटलें आतां विजन फुडल्या 100 वर्सांचें आसा. म्हणून कंटिन्युअसली विश्वजीत राणे हांच्यांनी फॉलोअप केल्या उपरांत लोकां खातीर आतां थंयसर स्ट्रीम लायन ट्राफीक जावपाक जाय. चुकून ॲम्ब्युलन्स मात सुद्दां उरूंक जायना, चुकून फायर स्टेशनाची गाडी मात सुद्दां उरूंक जायना. आनी एखाद्याक जर एमर्जन्सी हॉस्पिटलांत पावपाक जाय आसत जाल्यार ती फास्ट ट्रॅक करून व्हेकल वचपाक जाय. म्हणून म्हाका दिसता तो ब्रिज व्हडलो जावपाक जाय आसलो. तो जवळपास 2 लेनचो ब्रिज विजीन 304 मीटर विथ 4 कर्वेचर. हांवें इतकेंच कित्याक सांगता, इट इज नॉट जस्ट द ब्रिज, इट इज अ ब्युटिफूल ब्रिज. इट इज अ 3 बिग आर्च जे आहा पळय न्ही, इट इज वन इज अ 40 मीटर, वन इज अ 80 मीटर एंड अनदर 40 मीटरची 3 व्हडली आर्च आसतली. ताका कंप्लिटली इल्युमिनेशन्स आसतले, लायटनींग आसतलें. ज्या ब्रिजाक 30 crores ऑफ रुपीज आमी स्पेंड करता आनी विदीन अ पिरियड ऑफ 1 वर्स मरे 1 वर्साच्या भितर त्या पुलाचें आमी उक्तावण करतले. सुटके झुजाऱ्यांच्या 16 भुरग्यांक वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी काल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी नियुक्तीपत्रां भेटयली. ह्या वेळार मुखेल सचिव डॉ व्ही कांदावेलू, गोंय दमन आनी दीव सुटके झुजारी संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास उर्फ दाद देसाय आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांनी तांच्या पुर्वजांनी केल्ल्या त्यागाची परंपरा सांबाळत समाज सेवा करची असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो. मजगती वाणिज्य कर विभागात निवड जाल्ल्या उमेदवारांक लेगीत मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी नियुक्तीपत्रां भेटयली. कर्मचारी निवड आयोगान ही भरती पारदर्शक केल्ल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगलें. गोयचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त डॉ संजय गोयल आयज गोयच्या तरेकवार राजकीय पक्षांच्या वांगड्या बरोबर बसका घेवन मतदाना सुची 2026च्या निमण्या प्रकाशना विशीं आनी वेंचणूक प्रक्रियेच्या वेळार सहकार्य आनी संवादा विशीं उलोवप केलें. गोयच्या मतदार वळेरेंत 10,57,000 मतदार आसात, जाल्यार 27,426 मतदारांचो निवम उणाव आसा, अशी माहिती गोंय मुखेल वेंचणूक आयुक्त डॉ संजय गोयल हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. In total, if you see, vis-a-vis the draft rule,
which was published on 16 December, we have a total deletion of 39,592 and addition of 12,166, so making it a net deletion of 27,426 voters. So if you compare with the draft roll with the final roll which we published today, there is a net deletion of 27,426. And if you add the ESDD voters also, which were not in the draft roll itself, so 1,42,000, so total deletion in the final roll vis-a-vis the roll which we had when we started the SIR process, we have a total net deletion of 1,27,468 voters. So this makes it 10.75% of the electoral roll which we had on 27th October. So this is like the entire exercise. So we have two types of deletion. One were in the ESDD, one were which were removed after the hearings, whose names were deleted after hearing, but there were additions also. So net deletion is 1,27,468. उत्तर गोंय जिल्लोधीक्षक आणि जिल्लो वेंचणूक अधिकारी अंकित यादव IAS हांणी तरेकवार राजकीय पक्षांच्या वांगड्या बरोबर बसका केली. ही बसका उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या सभाघरांत जाली. ह्या वेळार हजर आशिल्ल्या वांगड्यांक जिल्लोधिकाऱ्यांनी वेंचणूक वळेरी विशीं आणि जाल्ल्या SIR मोहिमे विशीं खोलायेन म्हायती दिली. उत्तर गोंयांत वट्ट 4,98,284 मतदार आसात, जातून 2,41,448 दादले जाल्यार 2,56,336 बायल मतदार आसात, अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्लोधीक्षक आणि जिल्लो वेंचणूक अधिकारी अंकित यादव IAS हांणी दिली. दक्षिण गोंयच्या मथानी सल्डाना प्रशासकीय संकुलान ह्याच विशयाचेर दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी आणि दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिंटस हांणी बसका घेवन वेंचणूक वळेरीची म्हायती दिली. Have happened when the draft roll was published, which basically is because of absentee, duplicate and deleted cases. Now after the draft roll was published, we started taking hearings for logical discrepancy cases in unmapped cases. So in all the assembly constituencies, EROs and AEROs were taking the hearings. Voters have submitted the documents, and after taking the hearing, now we are publishing the rolls with 5,59,282 voters. पाचव्या गोंय दर्यावेळ परिशदेचे उक्तावण नौदळाचे मुखेल ॲडमिरल दिनेश के हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार परिशदेन वांटो घेतिल्ल्या वांगड्यांच्या संख्येवयल्यान संवसारीक दर्यावेल्या वांटेकारपणाचें पडबिंब दिसपाक लागलां, अशें नौदळाचे मुखेल ॲडमिरल दिनेश के हांणी सांगलें. IOS सागर 2.0 बेगीनूच लॉन्च जातले अशें तांणी मुखार सांगलें. This is, like I said, is a smaller group of Indian Ocean littorals. We are obviously discussing the issues which concerns all of us, and anything which happens at sea in any part of the world, and in this. गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचो 25वो वर्सुकी दीस व्हडा दबाज्यान मनयलो. गोंयच्या साधन सुविधेची उदरगत करपा खातीर फाटल्या 25 वर्सांत ह्या महामंडळान मोलाचो वांटो उखल्ला, अशें ह्या वेळार उलयतना उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. ह्या सुवाळ्यात कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. Yes, IDC, 25 years back, and I tell you, it has contributed immensely in the developmental growth of Goa. Not just one constituency. Almost in all 40 constituencies, you can name a project and then say, yes, IDC has stepped in. And that I tell you, this particular contribution of IDC has compelled me to come all the way from there to here. In fact, prior to this, it was only one department, that is PWE buildings, which used to take care of the project. But then, since the inception of this corporation, and this is one of the finest, I would say, corporation, which has taken care of Goa, I would say, in all the directions. IDC will have to plan for. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.